13वी पश्चिम विभागीय कॅरम सर्त सध्या रायबंदरच्या बालभारती विद्यामंदिरात चालू असा। या सर्तीत स राज्यातले 120 खेळगडे वांटेकार जाल्यात। अखिल भारतीय कॅरम महासंघाच्या पालवान गोवा कॅरम असोसिएशनान ही सर्त दवरल्या। आमचो वेळ जोन सेकंड टाइम घेता। फर्स्ट टाइम आम्ही वेळा घेतलेलो तेन्ना आमकां चड पार्टिसिपेशन मेळूंक नासलेलें। फक्त तिनी स्टेटी इव्हेंट जाल्यो आनी आतां आमी पयलीं नॅशनल घेतलो आनी आमी हो सेकंड टाइम घेता वेळ जोन टुर्नामेंट। आनी ह्या जोनाक आमच्या 6 स्टेटी पार्टिसिपेशन जाल्या। गोवा, महाराष्ट्र, विदर्भा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आनी सगळे मेळून आमकां प्लेयरां आमच्या गोवा म्हणटकूच सगळे जाण पयलीं भाग घेवपाक सोदता। आनी प्रत्येक महाराष्ट्र स्टेट आमचे फूल स्विंग येयल्या 22 पार्टिसिपेशन येयल्या। गुजरात फूल टीम येयल्ली आसा। टोटल हो टुर्नामेंट 3 दीस चलतलो, 11, 12, 13। ऑलमोस्ट लेडीज 8-2-10 येयल्ले आसात, बॉयज 4 येयल्ले आसात, गर्ल्स ज्युनियर पर टीम 4 येयल्ले आसात, प्लस 8 मेन्स एका टिमींतले। अशे टोटल ऑलमोस्ट 96 to 120 प्लेयर्स आसात। आणि प्राइज मनी किंवा कितें इनामां तुमी कशें कितें? ना, हांगा प्राइज मनी आसना। हांगा फक्त मेरिट सर्टिफिकेट्स आसतात, मेरिट सर्टिफिकेट आनी ट्रॉफी आसता। सद्या एक रिजल्ट हातीन येयल्लो आसा, त्या हेतूर गोवा लेडीजांक आमकां सेकंड हे मेळ्ळेलो आसा, सेकंड प्लेस मेळ्ळेलो आसा। आनी मेन्सान अजून गेमी चालू आसात, अजून रिजल्ट येवंक ना। GFAच्या नॉकआउट फुटबॉल सर्तीत धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 2-1 गोलान हरयले। धेंपो आता ह्या सर्तीच्या फायनलीत पावले। धेंपो ह्या सिजनात पेजाद फॉर्मात आसात। आय लीग, प्रो लीग आनी सुपर कप ह्यो 3 सर्ती धेंप्यान ह्या सिजनात जिखल्यात। आता हातून GFA नॉकआउट कपाचोय आस्पाव जावं येता। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।